अंदू उटा संघटनेक 20 वर्सां पुराय जाता। हे निमतान आयतारा 10 नोव्हेंबराक फार्मागुडीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानार उटा संघटनेन व्हड सुवाळो आयोजीत केला। ह्या सुवाळ्यांत राजकीय आरक्षणा सयत 9 महत्वाचे थाराव घेतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। तशेंच ह्या वर्सा सावन आदिवासी हितचिंतक पुरस्कार दिवपाचें थारायला अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली। माझं पिंडच आहे आक्रमक। तो माझा सरकार असू दे, सरकार वेगळं आहे आणि माझ्या उटा संस्था जी आहे, उटा चळवळ आहे ती वेगळी आहे। ज्या ज्या ठिकाणी अन्याय होईल त्या त्या ठिकाणी मी स्वतः, मग ते माझं स्वतःचं सरकार असू नंतर आणखी काय, गोविंद गावडे उटा खंयच्या लिडराचेर अवलंबून ना। उटा आमच्या बारीक बारीक ग्रामीण भागातल्या कार्यकर्त्यांचेर अवलंबून असत। कोण आयलो आणि कोण गेलो आणि मुखार कोण वतलो जो उटा संस्थेक लेन देन काय ना। उठा आज 20 वर्ष सतत आणि शेगीत आपले निस्वार्थपणा बसलो तर राजकीय स्वार्थ न कळत असताना निव्वळ समाजाच्या भविष्य आणि गोंयकार शेतकार आणि कष्टकरी समाजाचे हित पळयलेले असत आणि म्हणूनच आज उठाचो उठाव संपूर्ण गोयच्या कानाकोपऱ्यांत। वनुच्यान आम्ही एक आदिवासी बहुमान म्हणून पुरस्कार आम्ही जाहीर करतले। त्याचे नाव आणि तो कोण जो असतलो तो त्या दिसाच ठरतलो, पण पहिले वयले ह्या आदिवासी समाजात तो आदिवासी समाजातल्यान नासतलो तेवूय हांव तुमकां जाहीर करता। तो आदिवासी समाजाचो मित्र आसतलो, हितचिंतक आसतलो, जाणीन ह्या आदिवासी समाजाक आधार दिल्लो आसात, सपोर्ट केल्लो आसात, मार्गदर्शन केल्लें आसात, अशा एका योग्य मनशाचो बहुमान आमी त्या दिसा करतले। आणि हो पयलो बहुमान आज आदिवासी बहुमान म्हणून आमी ताका नांव दिल्ले आसात, आदिवासी हितचिंतक म्हणून आमी ताका नांव दिल्ले आसात। काही गोष्टी अजुनूय मागण्यो आमच्यो पूर्ण जावपाच्यो आसात आणि वारंवार ताजो आमी पाठलाग करीत आसात। पणजी ते दिल्ली पर्यंत ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय किंवा वेगळे वेगळे जे अधिकारी जे आसात, लोअर लेवलाचे अधिकारी ते उच्च पदाचेर आसणारे सुद्धा राष्ट्रपती आसूं, पंतप्रधान आसूं, गृहमंत्री आसूं, आदिवासी कल्याण समाज मंत्री आसूं, गोयचो मुख्यमंत्री आसूं किंवा विंगड ते MP आसूं, हे सगळ्यांनी आमी आमचें निवेदन आमकां कितें म्हणपाक जाय ते आमी सगळ्यांच्या साबार गोष्टी मांडिल्ल्यो आसात। तरी आसतना बरेचशो काही गोष्टी पदरान उडपाक जाय आणि ते पाडून घेवपाक जाय ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो एक महासंमेलन आमी घडोवन हाडपाचे ठरयलेले आसात। 10 नोव्हेंबर 2024 ह्या द्विदशक महोत्सवात आमी ह्या दबाजाचे मुखेल सोयरे म्हणून गोयचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां मुखेल सोयरो म्हणून आपयलेलो आसात आणि त्याच प्रमाणे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री युरी आलेमाव हांकांय आमी निमंत्रण दिल्लें आसा। मजगतीं बिरसा मुंडा जयंती निमतान 15 नोव्हेंबराक राज्य सरकारान भौशीक सुटी जाहीर करची अशी मागणी उटा संघटनेन केला। हे संबंधी आमी उटाच्या सुवाळ्यांत अधिकृत थाराव मांडटले अशें प्रकाश वेळीप हांणी सांगले। की 15 नोव्हेंबर हो सुद्धा जो जन्मदीस आमचो एक महादेशाचे लिडर, ते केवळ ट्रायबल जर जाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पयले आणि वयाच्या 22व्या वर्सी ज्यांचे बलिदान जाल्लें आसा अशें बिरसा मुंडा, ह्या बिरसा मुंडाची सुद्दां गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची। त्या दिसा जशी झारखंड आसा, ओडिसा आसा, ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा, ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात। बिरसा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले म्हणून गोवा सुद्दां जावची अशी उटाची मागणी आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।